माजी आमदार परशुराम कोटकार, हांव एक शेतकारी, तशें हांगासरले सगळे माझे शेतकारी भाव, तुमकां खबर आसतली आमी फाटले फावटी हे ज्या बाबू आजगांवकाराक निवडून दिल्लो, मगो पक्षाचो म्हणून निवडून दिल्लो, तेणे आमकां सांगलेले की मगो पक्ष भाऊसाहेब बांदोडकरांचो पक्ष, कुळमुणकारांचो पक्ष म्हणून सांगलेलो. ज्या वक्तार सत्तेर येयलो, विधानसभेन गेलो तेन्ना आपूण मावलो आवाज उठयतलो कुळमुणकारांचेर, आवाज विधानसभेन धाडटलो, कुळमुणकारांचेर अन्याय जावपाक दिवचो ना म्हणून सांगले. आणि ज्या वक्तार ह्या मोपा एअरपोर्टा खातीर, लिंक रोडा खातीर ह्या शेतकारांची जमीन सगळी बाबू आजगांवकारान आणि प्रमोद सावंत जो मुख्यमंत्री ह्यो भाजप सरकारांची हडप केली. फाटल्या टायमाक तुमकां खबर आसतली की बाबू आजगांवकारान आपलो पोलीस फोर्स वापरून, तशें मुख्यमंत्र्यान पोलीस फोर्साचो गैरवापर करून ह्या शेतकऱ्यांक भितर उडयले, आमच्या सारकेल्या गरीब अन्याय केले. यांच्या जाणट्यांनी नेणट्यांनी जी जमीन काबाड कश्ट करून सांबाळून दवरलेली, हांगासर लोकांनी ऊस लायलो, ह्या ऊसाक पासून कारणीभूत हे भाजप सरकार आणि बाबूचो हात आसा ह्या ऊसाक आग लावपाक समर्थक. कार्यक्रम झाला. आमच्या प्रवीण भाईन हो कार्यक्रम करपाक शेतकऱ्यांक प्रोत्साहन दिला. हेचे पयलीं कोणाकोणाचे तरी सरकार इले, कितलेशे आमदार झाले, पण त्यांच्या लक्षात शेतकऱ्या बद्दल प्रेम भावना ही निर्माण जावंक ना. खरी म्हटल्यार आमचे प्रवीण आल्लेकर सरांच्या मनात शेतकऱ्या भितर कितें तरी प्रेम भावना आसा. तेका लागून हे खोरे जावं पिकास हो मेन, ह्यो मुख्य घटक म्हटल्यार सुद्दां जाता की ह्यो मुख्य घटक आमकां जो शेतकरी वापरता तेचो तेंच्यांनी आयज शेतकऱ्यांक दिल्लो आसा. खरोखर मी तरी काळजी ह्या शेतात बघून काळजी मानून ह्या सरकारचो निषेध करता. एकदा कदाचित परत गव्हर्नमेंटान अन्याय करतो प्रयत्न केलो तर मी स्वतःहून तुमच्या समोर उभं रावतलो. आणि इलेक्शनचो काळ लागीं पावला. तुमचं पवित्र मत मुगो पक्षाक घाला, प्रवीण आल्लेकराक घाला. हांव सांगता सगळी एक जावया आणि प्रवीण आल्लेकर भाई निवडून हाडया आणि बाबू आजोबा मडगांवां धाडुया. इतकेंच सांगता तुमकां. आनी तुमचं भाशण काय करीत कित्याक धाडया म्हणटा? बाबू थर्ड क्लास आसा. बाबू खूप काय काय केलं, वाट लायली आसा आमच्या धारकर गावाची. शेतां गेल्या तुमची, शेतां गेल्ली सगळं पाटात घातलेला आहा. उद्देश एकच आसा की जे आम्ही हांगा इला हांगा आमचे जे शेतकऱ्यांनी जे फाटल्या फावटी ऊस हांगा लायल्ले त्या ऊसाचो आग कांड जाल्लो आसा हांगासर. आनी तो आग कांड जाल्या उपरांत तरी शेतकऱ्यांक फाटी फुडें रावंक ना. दुसऱ्या दिसांनी तेंच्यांनी ते ऊसाची सगळी मुनां बी काडून परत तेंच्यांनी आतां मूग लायल्लो. तुम्ही बघात दोळ्यांत मूग लायल्लो. ते उद्देश जे कितें हांगा येवपाचें उद्देश एकच आसा की आमी आमचो जागो आजून पर्यंत सोडूंक ना आनी आमी सोडचे ना. जो पर्यंत आमकां न्याय मेळना तो पर्यंत आमी लढाई लढटले. कार्यक्रम केल्लो आसा. हांवें कायल खोरे आनी पिकास दिल्लो आहा शेतकऱ्यांक लागून. आनी शेतकऱ्यांक लागून कितें न्याय मेळपाक लागून हांव सदांच फुडें आसतलो. आनी शेतकऱ्यांचेर हांगासर खूब अन्याय जाता. सद्या आयज ना म्हटल्यार 6 म्हयने जाले हांगासर लिंक रोड जाता. लिंक रोड टायमार हांगासर लोकांक सगळ्यांक हांगासर बाय फोर्स हांगा पुलीस हाडून तेंच्यांनी हांगा सर्वे केले लोकांक हांगासर भितर उडयले. शेतकऱ्यांक हांगासर भितर उडयतना हांवूय आसलो भितर हांगासर मोपाचे. जितले पळय शेतकाराचे न्याय जाता पळय, अन्याय जाता पळय, तो न्याय दिवपाक हांव फुडें आसतलो. आनी सदांच हांव शेतकऱ्यां वांगडा आसतलो. आनी शेतकऱ्यांक जाता तितले हांव फुडें बरे फॅसिलिटी दितलो. आनी तांकां तेंच्या बोल्सांतलो 1 रुपया मोडचो पडचो ना तितले हांव तांकां प्रॉमीस करता. जे पळय गव्हर्मेंटान कितें स्किमी आहात त्यो दितलो, प्लस म्हाज्या बोल्सांतसून घालून हांव शेतकऱ्यांक सगळ्यांक तेंची शेती लावपाक हांव तांकां हेल्प करतलो. इतलेंच म्हाजें म्हणणें.